म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां सांगलां देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून तुमी सगळ्या जाणांक कळीत करात. आनी आमी कोण? आमी जेजूचे पाटलावदार, पूण जेजूचे सांदे कशे आमी वेतांव. आतां जेजून आमकां सांगलां म्हाका तो धुमाळो दिला, म्हाका तर देवस्थानी व्हरोन जर्मण मारलेले आसा आनी हे भाशेन म्हाका तर हे भाशेन केलेलो आसा, जाल्यार तुमकांय ते कोत्तले. कित्याक हांव तुमचे सोबे आसा न्हय आतांच्या काळार, तर तुमी भियो नाकात म्हूण ताणें आमकां सांगलां. कित्याक तुमकां सगलें तो कोत्तलो, पयले सुवातेर तो राखतलो, सांबाळटलो. घोडेक आमकां ते जर्मण घेवचे पडटले, पूण घेताना पुर्यान आमी भियोंक फावना. एकलो पाद्री, ताका हेच भाशेन कलकत्ता पळय आहा ते सायडीन एका गांवांत ताका लोकांनी धरलो आनी ताचेर बेश्टेच घराणे घातले. सारको ताका नागडो करून ताका पेटूंक लागले आनी ताचेर हे आमचे वांडो पळय आहा ताचो एक हार करून घातलो आनी ताका इतले बडोवंक लागले. आनी सगळ्या लोकां बरोबर तांचे उजीर वाटेंतल्यान ताका व्हरोन पेटीत रावले. ताका सगलो गोत तो जेजूच्या नांवान आपलें जिवीत सारूंक लागलो आनी ताका इतलें वायट केलें. मागीर ताका बोणकुणीत घातलो. तसोच मागीर म्हणून तूं सगळे पुलीस बिलीस ते तांचेच वाटेन हाडले. मागीर दुसऱ्या हांकां मंत्रीक घेवन ताका भायर काडलो. ताका मागीर इलाज केलो. आनी आमी थंयसर गेल्ले तेन्ना ताणें आमकां सांगलें ताचो अणभव कितें आसलेलो पळय तो. तो म्हणूंक लागलो भितरल्यान हांव एकदम शांत आसलेलो, म्हाका लॉज पुरान दिसोंक ना. कित्याक हांव जेजू सवें सगळी म्हजी चिंतना भावना दवरतालो आनी लोक म्हाका कितें म्हणटालो तें म्हजेर ज्ञान आसलेलो. जेजूचेर धरून हांव चलतालो. ताणें म्हाका इतलो मारलो की म्हजी रोगतां येतालीं, तरी पूण म्हाका कांयच लागोंक ना. आनी मागीर पुरान रोखडोच हांव बरो जालो. सगळीं जाणां अजाप जालीं. हे भाशेन ताचो अणभव आसलेलो म्हूण ताणें आमकां सांगलें. पोत्तून ताका तेच भाशेन धरून पोत्तून ताका मार दिलेलो, पूण ताणें सगळो गोत जेजू सवें आपलें जिवीत सारलें. आनी थंयसरलो लोक हें पळोवन मागीर तांचेंय परिवर्तन जालें. पूण थंयसर कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें म्हणूंक लागलो म्हाका बिलकूल भिरांत नासली. कितें म्हणूंक जाय जाल्यार हांवें त्या वेळार म्हणलेलें आसा. आनी म्हणटाना हांव जाणो की देवाचो आत्मो म्हजे सवें म्हणटालो म्हणून. तांच्यान कांयच म्हणूंक जायना जालें म्हाका. हे भाशेन ताचें सवें घडलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या जिवितान आमकां खूब घडटलें. आमी जाणो कशे भाशेन आमच्या घोराब्यांनी पुरान एकामेकाक नाकारतात, वायट कोत्तात, इतलें कोत्तात. आनी एकल्यान म्हाका सांगलें कशे भाशेन आपलो भाव सगळें आपणाक जाय म्हणून हाचेर आतां केस घातलेली आसा. पूण केस कसली केस? तो मेलो म्हणून. मेलो म्हणून हे सगळें आतां म्हज्या ताब्यांत. कितलीं वर्सां जालीं ती केस चलता की हांव जीव आसा म्हणून. हे भाशेन आमच्या गोंयांत चलता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, असलें चल्लें म्हणटच हो दादलो म्हाका सांगो हांवें फकत जेजूचेर म्हजो विस्वास धरून मिसां भेटयल्लीं आसा, मागणें केल्लें आसा, तेच केलेलो आसा. शेकी तांकां तांचे न्याय मेळ्ळलो आसा. हे भाशेन खूब वर्सां जालीं, पूण ती जेजूचेर थिरावन आपलें जिवीत फुडें व्हरतालीं. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून जें आमकां सांगलां तें आमी मनांत दवरया. आनी तो आमचे सोबे आसा, तो हें सगळें भोगता आनी ताचे बरोबर आमी भोगून संवसाराची सोडवण करता म्हणून हें मनांत दवरया. आमी आयज पयले वाचपान कितें पळयता? असोच भावानी भावाक मेला म्हणून ताचो जोबो घेवन
ते बापायशी गेले तो इतलो रडलो तेन्ना मेलो म्हजो पूत म्हणून जनावरांनी ताका खालो म्हणून. आनी आयज आमी कितें पळयता पोत्तून बापूय त्या पुताक मेळटा आनी पूत इतलो रडटा. ते दोगूय जाण खूब रडटात एकामेकाचेर कित्याक देवान तांकां राखल्या म्हणून सांबाळल्या म्हणून आनी देवाची येवजणे प्रमाणे सगळें घडून हाडलां म्हणून. हे भाशेन म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी आमचें जिवीत जियेता तर आमी आनिकूय खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारया. आनी तो आमकां आपल्या उतरांतल्यान दाखयता कशे भशेन सारूंक जाय पळय तें ताकाच चिटकोन रावया आनी हे भाशेन सगळो ताचो वावर आमी फुडें व्हरया. आमच्या हात एकूच मिनट बरोबर धरून दोळे धांपून प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे बरोबर आसा. आमी ताची विरेत ना ताची विरेत आमच्यान जिवंक जायना. आमी मोत्तेल्या कित्याक तो आमचो जावन आसा सुस्कारूच. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येवन आमकां जिवी दवरता आनी सगळें आमकां बरेंपण दिता दाखयता आनी कोत्ता.